Headlines brought to you by Panchamrita. आनीक एक जॉब स्कॅम उक्ताडार सांखळे आमोणेच्या सुहाना नायकाक अटक. तिगांक सुमार 18 लाखांची घाली तोपी म्हणून आरोप. 6 दिसांचो रिमांड. एक्टिव्हिस्ट स्वप्नीश शेल्लेकाराचे लोधाची 15 कोटींची डिफॅमेशन केस. कारापूर सरवणा लोधा प्रकल्पाच्या बांदकामाविशीं व्हिडिओ करून फटींग बातम्यो पसरायल्यो म्हणून आरोप. कारापूर सरवणकारांक जो मेरेन न्याय मेळना तो मेरेन झगडटले. सरवणच्या आंदोलकांक तेको. जस्टिस फेर्दीन रेबेलोचे दिवचलचे सभेत उतर. पुलीस आपल्याचेर हल्लो करतल्यां बरोबर मेळ्ळ्यात. हल्लो करतल्यां आड FIR करचे सोडून आपल्याचेर एक्स्टॉर्शन केस केली म्हणून काशीनाथ शेटे मिडिया मुखार. पश्चिम बंगालचो मुखेलमंत्री म्हणून सुवेंदू अधिकारीन घेतलो सोपूत. 12 तारखेर आसामाच्या मुखेलमंत्री पदाचो हेमंत बिस्वा घेतलो सोपूत. तामिळनाडूंत गणित निमाणे तडीक. अकरा मे 2026 सावन GMCत उरिल्ल्या 7 OPDचे ऑनलायन बुकींग. दर दिसा 50 लोकांक ऑनलायन बुकींग. ऑफलायन पद्दती उरतली चालू.